बिकारपाले दावल्ले हांगा भौशीक भलायकेचो एक गंभीर हुस्को उप्रासला। जय स्थानिक लोक म्हणतात की रॉ सिवेज रस्त्यांचेर व्हांवता आणि गटरांत भितर सरता। दुर्गंधी सोंसपाक जायना आणि ही परिस्थिती आता दीस पडटा जिणेचेर परिणाम करता। थळाव्या लोकांचो दावो आसा की तांणी अधिकाऱ्यांक आणि थळाव्या आमदारांक परत सतर्क केला, पूण ताच्या उपरांतूय कसलीच ठोस कारवाई जावंक ना। धार्मिक थळाकडेन वचपी महत्वाच्या रस्त्या लागीं ही समस्या चढ वाडल्या। ताका लागून भक्तांक दूषित उदकांतल्यान चलचे पडटा वा मार्ग पुरायपणान टाळचो पडटा, जाका लागून मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा आणि टायफॉइड अशे दुयेंस जावं शकता अशी शिटकावणी रहिवाशांनी दिल्या। परिस्थिती पुराय भलायकी संकटान रूपांतरीत जावच्या पयलीं बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी तांची मागणी आसा। तर तुमकां कितें दिसता, हाचेर कारवाय जातली काय ना, कमेंटांनी सांगात। 3 महिने झाले हांगा असे टँकरांनी 4-5 टँकर काढले आणि थंय उदक सोडपाचे, राती मिशन हाडपाचे, सोडपाचे आणि दिवसात म्हणल्यार अशी सोडपाचे। राती भरले म्हणल्यार थंय आणि लोक बी सोडपा ना। हांगा मिट्री आसा, मिट्री सगळे रोड केला, उदक सोडना तेणी। एक दीस बरे 3 महिने झाले सगळे फंक्शन कॅन्सल केले। शिवरात्री, गुढीपाडवा, होळी सगळे कॅन्सल केले। धाकटी भुरगीं आसा थंयचे भाड्यान आसा, वचून कितें करपाचे बाबा। मागेल बी पांय मोडला, चलपाक येना। हांगा केअर करना लोक, कितले सांग आणि राती काढले आणि सकाळी म्हणले अशी सोडता। गटाराचे उदक सगळे टॉयलेटाचे आणि सगळे गटर ना ना ते मिलिटरी बंद केली, मिलिटरी त्यांनी रोड केला आणि सगळे गेला। कोण बी येऊ ना पळे ना हांगा। पहिली बी आमगेल घराना 4-5 लोक मेले असेच झाले आणि त्यांना बंद केले। आता बंद करणार 3 महिने झाले, सगळेकडे गेले आम्ही। ते मिट्रीची ऐकपाचे न्ही आमका, तुम्ही गेले टॉयलेटाचे आणि सगळे बंद करून घ्या। आणि तुम्ही पावसाची कशी बी वयता असे म्हणतात त्यांनी, पावसाचे आम्ही कसे बी वयता उदक, हे घाण उदक घेवपाचे, शिकली भुरगीं हांगा नोकरी करपाक येता असे म्हण सांगतात त्यांनी। तेमकां बी वयत सांगपाक येना न्ही। म्हगे लोकांक हांव उदक घेता तुमगेले, तेणी घेवपाक जाय न्ही। हांगा भरले पळय सगळे पडले थंयच्यान, सगळे वयता सकलच्यान उदक। कोण बी केअर करना हांगा, पंचायती करना, एमएलए करना, कोण करना। राती म्हटल्यार काही जायचं उदक काडून उडयता, सकाळी म्हटल्यार अशें। एमकां कितले हे पळय भुरगीं आसा इस्कुलाचे, कामां वचपाचे, कशे वचपाचे। पयर पडलो हांगा उदकांचो, पाप येवपाचो बिचारो। तसे लोक कितले त्यांना ना उगी बंद करून घेऊन रावतले आणि हे घरचो कोण ना, हे गेले आणि सगळे टॉयलेटची भरले। टॉयलेट काढपाची कोण ना, टॉयलेट भरला ना तुमगे काढे नाही तुम्ही, पावसाची कशी बी वयता असे म्हणल्यार झगडपाक येता। हे मेस जाल्यार खूप वर्सां जाली आणि हे मेस जावपाक कारण जेन्ना हे उदक आमचें फ्लोट जातालें ते मिलिटरीन बंद केलें। डिफेन्स मिलिटरीन आमचे बॉर्डर आहा ते बंद केलें। ते वेस्ट वॉटर आपले जे एरियान नाका म्हणून काचे मिलिटरी आमचे फौजी आहा ते शीक पडटा, कितें मलेरिया जाल्या अशें तांकां जायती डिफिकल्टी जाल्या आणि ते हॉस्पिटलान बी आशिल्ले। तांकां लागून तेंचो कमांडरान ते बंद केलां आणि अशें सांगलां तुमचें उदक तुमी खंय तरी हे करा, अरेंज करा। हें उदक लोकांचें वेस्ट उदक कंटिन्यू न्हांवता जावं टॉयलेटांतलें उदक तें, आनी हें उदक कंटिन्यू वयतालें ते कारणाक तें बंद जाल्लें आहा। आनीक आमचें आयप्पा टेम्पल आसा, आयप्पा टेम्पला समोर हें दिसता हें टोटली स्टॉक जाल्लें आसा उदक। आनी हितून आमी जायते डिसिजन घेतलें, जावं आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामताक मेळ्ळे, आनीक आमचे बाब आदले मिनिस्टर फिलीप नेरी, आतांचो क्रूज MLA आनी उल्हास तुयेकाराक आमी सगळे मेळ्ळे आणि सगळे डिपार्टमेंटान जायती इन्स्पेक्शनां बी केल्लीं आसा। आनीक ते कारणाक हें उदक खंय वचपाक चान्सीस ना। आनीक जी आमचे MLA बाब विजीट करून गेल्ले, हांगा सद्याक 25-30 घरां आसा। 30 घरां आसा तीच 200-250 लोक आहा म्हणटा ते रेंटान दवरल्लीं आसा। हे आमी सांगपाक गेल्यार हे अशें सांगता ते। आनीक आमकांय दिसता जे ल्हानसो वाडो आहा तितून ल्हानशे लोकांक रावचें अशें, आनी भाड्यान दवरप हें चलना, कित्याक हांगा उदक वचपाक वाट ना। म्हाका दिसता आमी जायते डिसिजन घेतली, जायती इन्स्पेक्शनां केली। हांव एज अ वॉर्ड मेंबर
VP दावोली दिकारपल्लीचं पंच आणि हे 11 नंबरान पडटा. हे एक प्रॉब्लेम उदकाचें जाल्लें आसा सारकें. हे आमी कशें सॉल्व करचें तें आमकां कांय कळना. आनी आमी एक PWDचो सर्वेचो मनीस इंजिनियर हाडिल्लो. आमी खंयच्यान तरी ड्रिलींग करून जे शेवरेज वता तशें करचें म्हणून. बट ही लो लायंग एरिया असल्या कारणान ते बहुत बरें त्रास जाल्ले आसा. आनीक आमी टँक पंपिंग हाऊस बसोवपाक बी ट्राय केल्ली. इंजिनियर सगळे डिसिजन घेतले पूण आमकां थिंगा लुगार ना पंप हाऊस बसोवपाक. तुम्ही PWD मिनिस्टराक बी मेळपाचें मेळ्ळे आमी लोक सगळे वचून मेळ्ळे. आनी PWDन मिनिस्टरान सांगलें आमकां एक इंजिनियर धाडटा म्हणून ताणें धाडलें. म्हणून तेणी धाडून सांगलां हे कांय जावपाक चान्सीस ना म्हणून. आनीक आदले आमचे जावं सेवरेज डिपार्टमेंट आसले तेय बी पळोवन गेले. आमी जायते डिसिजन हांव हे हितून आसल्यार 18 वर्सां जाली म्हाका हे एरियान दावोली दिकारपल्ली पंचायत नासल्यार 18 वर्सां जाली. आनी हो इश्यू वतालो पूण हांगा मिलिटरीन बंद केला म्हणून इश्यूच हें जाला. लोक सगळे पळय दारां बंद करून लोकांचें उदक ते कोणाचे बायचे आडूकूच ना. हे लोकांचें उदक वचना म्हणटकीर तें स्टॉक जाता. आनी जेन्ना ह्या जाग्याच्या ओनरान ल्हान प्लॉट करून दिल्ले समज 70-80 स्क्वेअर मिटर प्लॉट ते 80 स्क्वेअर मिटर कव्हर केल्ले आहा. फुल कव्हर केल्ले आहा. तितून जागोच ना. आनी आमी कितें करूं? आमचे कडेन कांयच ना ऑप्शन ना. कोणाचे कडेन ऑप्शन ना. फकत आतां एक ऑप्शन तांकां ड्रिलींग करून पंपिंग करून व्हरपाचें म्हूण तेय आमकां प्लेस ना. कितले घरां आसतले हांगा ऑलमोस्ट आसतली 35 घरां आसतली. टोटल हें करून जाल्यार 20-22 आहा ती. पूण मागीर एक्स्ट्रा केल्यार आतां टोटल केल्यार 35-40 आसतली. पूण थोडे हे 25-30 घरां सारखे प्रॉब्लेम जाता. आता ते उदक क्लियर करता पळय भरलेले ते कोण पंचायत काडटा ना. ही हांगाचो लोक पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी दिसाक 2-2 टँकरां व्हरून शेवरेजाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता व्हरता बाबडे. ही लोक आपले पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी एका दिसान फूल जाता. ही अशें कशें लोकांक लोक कितले म्हूण पयशे काडटलो. म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंटान जायते तितले आमी दिगंबरा मेळटले ताणें दखल घेवची. आमचे मातशे ल्हान आनी आमच्या लोकांकूय सांबाळचे. कितले लोक कितें सांबाळचे जाता ते भाशेन कॉर्डिनेशन करून आमी हे मातशें क्लियर करचें. 4-5 घर हिंगा आसा सकल सगळे उदक बंद करपाक ना. हे लोक सद्दां सांगून 3 महिने जाले. 100 टँकरां उदक भरून भायर धाडले आनी राती खंय मिशन लावून वॉटर लावून भायर उडयता आनी दिवसाक इतले उदक भरता. देवळाक आतां भक्त लोक येवपाक बंद केले. 3 महिने जाले. 3 फंक्शन बंद केले आमी कॅन्सल केले. शिवरात्री गुडू पाडवा होळी सगळे बंद केले. आम्ही भटजी सर मलोरी गिलोरी आमच्या भुरग्या लहान भुरगीं आसा हिंगा मलोरी आसता. ते कोण बी केअर करना हिंगा. पंचायत बी करना हेल्थ बी केना. सगळे रिपोर्ट कंप्लीट दिले. आता कंप्लेंट दिला तुम्ही कंप्लीट दिले 8 दिवस झाले. सो एक घरा बंद आते लोक बेजारून गेला सोडून. बेजार झाले सगळे हिंगा. सकलचे वयल्यान लोक हसतात. वयल्यान लोक काय त्रास ना. आमगे सकल असता ते लोक रडपाचे वयल्यान हसपाचे. सकाळ वाट ना गटार वचपाक उदक तर सर मिलिटरी बंद केले. पहिले वाट असले पहिलीसून वाट असले. आता 3 महिने झाले बंद केले. रस्ते डांबर रोड केले पाटल्यान. ते अजिबात बंद केले रस्ता. दुसरं वाट ना दुसरं वाट ना सर. उदक सोडपानाच उदक सोडपाक वाटच ना आता सध्या. देवळान बी येता उदक हे गटाराचे. हा सर जेवण आता भरून येतलो. आता हे उदक माती घालून बंद दवरले म्हणून वही रावले आणि ते मुखार पाटल्यान बी उदक रावले. ती सकल वचून हे वाटेन उदक असा मुखार बी उदक असा. अजिबात बंद केले मिलिटरी सांगतलो वचून येले. पावसा उदक सोडता आम्ही. हे उदक सोडपा ना. पंच कोण तुमचं? पंच आमगे पाकल्या येरकेले पाकल्या तेका सांगू ना सांगले साधा येतो. सांगून हे बी बेजार झाले हे लोकांक. पंचायत काय ऍक्शन घेणार? पंचायत एक हेल्थ बी घेना कलेक्टराक बी दिला आम्ही मीडियाक बी दिला आणि हेल्थाक बी दिला. पंचायतीक दिला कंप्लेंट आणि हेल्थाक दिला आणि कलेक्टर दिला आणि मीडियाक केला आणि ते कोण बी ऍक्शन घेना. पेपर बी असा पेपर बी दाखयता पोलीस स्टेशन बी दिले. पोलीस स्टेशनाक बी दिला. सगळे पेपर असा. दाखय एक दाखय. ओके उंचान उदक वयताले ते खयली थिंगा एक बारीक गटर आले कनेक्ट आहा तिका थिंगा बारीक थिंगा मुखार आसा ते बारीक गटर ते कनेक्ट आसता. ते आता तेमी सगळे बंद केला. सगळे पॅक करून सोडला.
आणि आमचेच म्हणून तुम्ही बी राहता वयर तुमचे बी तशीच केला तुमचे तसे वयताले उदक ते बी पॅक केला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.